संतोषान सोम्या मंदिरां जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमची तुवे बोतल्या सर्देण्या पासून अर्गा भेटयता निभाशी काळजान बापूय मोगाळ तूं आमचो जावूं राखताय आमकां सदां न्हीद मोगान सुखा दुखा दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार संतोषान सोम्या मंदिरां जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवे बोतल्या सर्देण्या पासून अर्गा भेटयता निभाशी काळजान. मगर भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगसो स्वागत मागता. पास्का काळ असो 5वो आयतार आचरण करच्या वखदा हांव असो वाट हांव असो सत आनी हांव असो जिवीत म्हणलो सोमी आमकां सताच्या वाटेन चलोवन जिवीत जोडूंक आपोवणी दिता. ह्या संभ्रमीक मिसाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता आसतना एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी प्रयत्न करया. हे संदर्भार भुरग्याच्या देण्या खातीर आनी भुरग्याक पवित्र स्नान दिवच्या संदर्भार देवाकर स्वामी स्पिडिता मरिना आनी नेल्सन फर्नांडीस नित्यादार वडो मिलार वडो तांचे बसून विशेष करून मागया. कुटुंबांत देवादीन जाल्या संध्या उडास कडून तांच्या आत्म्या मिस्तितात विक्टर डिसोज आनी कुटाम रुजाई वडो दुलसिन फर्नांडीस आनी कुटाम रुजाई वडो रिचर्ड मस्करेनस आनी कुटाम नित्यादार वडो तशेंच देवादीन एडवर्ड कुटीनाच्या आत्म्या मिस्तिता कामिल फर्नांडीस आनी कुटाम साकिनाका मुंबई तशेंच लिना नोरोना हिच्या मरणास उडास कडून आत्म्या मिस्तितात कुटुंबाचे संदे ताकोडे हे सर्व बसून मागया समेस्तां बसून मागया. जे कोणा मागतान बसला उडास कडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो पास्का काळाच्या 5व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूक हे आल्तारी बोवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जिवितांतलो काळोख पयस करून उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक आमकां उलो दिता. ह्या येवकारिस्तान भागीदार जाल्ली आमी काळोखाचे वाटो सांडून सदां क्रिस्ता सारकी उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक गरज आशिल्लो आदार आमी मागया. सताच्या वाटेन सुमकून जिविताचो उजवाड आपणावच्या दिशेन आमी सुमकोंक खर प्रयत्न करूंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना हे मिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. इतर काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. थोड्या आमी दंबिया तिजो म्हणटा हांव सताची वाट सांडून फटींची वाट धरून फटीक संगात दिल्ल्या पसोत पश्चातापावया बक्षाने मगोवन म्हणया. सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. हांव जवळ आसा वाट जिवी जोडची वाट उजवाड दिगची वाट
सर्गींची वाट सांडून एमकोंडाची वाट धरलेल्या खातीर पश्चातापून बक्षाने मगोवन म्हणटा क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय जिवीत उसवाळ आपणाच्या बदलाक कळो कसो अंधकार आमी विंगलोलो आसा उजवाडा प्रास कळो कसो मोग करून सोमयाक तिरस्कार केल्लो आसा पश्चातापून बक्षणे मगोवन म्हणया सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय तकली बागोवन देवाची काकूळ जोडया सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवागुण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढता काकृत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया एकडी बोट डोळे दामप्या आमच्या गरजां खातीर येद्यां खातीर मागया कठीण वत असल्या संदिग्ध परिस्थितींत बरो पावस तणू पृथ्वी तण जावंक परगांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणींक कुडियत्म्याची बरी भलायकी संरक्षण फावो जावंक आमी मागया सर्वेस्परा आमच्या भोवमुगाळ बापा तूं आमकां दिसनाय आनी तुजेर दिश्ट घालूंक आमकां फावो ना तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आनी सगळ्या त्याच्या उतरांनी करण्यांनी तुका सामी पळयत हांव आनी आयकत हांव कित्याक मनीस जालो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश तर ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक तुजे उतरां कान दिवंक आनी तुज्या गोपांत तुजे खुशे प्रमाणे जिवंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना आमेन धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी शिसाचो संको चडत वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवां मदें मानाभेद उठलो दिसपट ते सेवेंत आपल्या विधवेची लागशां करिनात म्हूण ग्रेक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणोवंक लागले देखून 12 जाणां धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशीन लोटून काण जेवणाची खबर घेवची समानय देखून भावानो तुमचे मदले लोक मानतात आसले
सांगातास पवित्रात्म्यान आनी जणवायन भरलेले 7 जण विंचून काडा. हें काम आमी तांचे आदीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामांत करसिता. ही आलोचन सगळे जमतेक पसंत जाली. तांणी ह्या 7 जाणांक विंचून काडले. बावर्तान आनी पवित्रात्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, परमेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योगाच्या निकलांक. हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार उबें केलें. धर्मदुतांनी पयले मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतर आतां विस्तरत गेलें. जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांचो संख्यो वाडत आयलो आनी ह्या जाका मदल्या साबारांनी हो बावर्त घेतलो. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देवू तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. नीतिवंतानो सर्वेस पोराक उल्हासाची गीतां गाया. विदय काळजाच्यांक असली स्तुती सोंपता. विणे वाकोण सर्वेस पोराक वाकणा. दासर्येच्या किन्नरेन ताका संगीतां करा. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस पोराचे उतर करेंस करे. सगळे ताची कर्तुवां विश्वासी पोणाची. न्याय नीती सो सर्वेस पोर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सां पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वचप. भाव भयणीनो, सोमी जेजू जावन आसा तो जिवंत पातोर. मनशांनी उपकारना म्हणून खाण उडयलेलो, पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलेलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे पातोर तुमी जाया. देवाक मानता तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मारिपात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळया शियोनांत हांव दवरतां एक मोल्या पातोर, विंचून काडलेलो आनी मोलादीक. ताजेर पातयेवन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना. तुमकां सदमानतल्यांक तो निजायके मोलादीक, पूण सदमानिनान तांकां बांदतल्यांनी उपकारना म्हणून खाण उडयलेलो, तोच मोलाचो पातोर जालो. आदलता तसलो पातोर तो, पडूंक करता तसली शिळा तो. अशें उतराक पाळो दिवन सदमानिनान ती ह्या पात्राक हादलोवन पडटात. हें तांकां देवाचें निर्मणें. पूण तुमी विंचून काडिल्ली परजा रायाळ याजक वर्ग
एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपल्यास दायज करून घेतिल्लो लोक काळो कथावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपणायल्ल्या देवाची उत्तम कृत्या तुमी गाजयजय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यात. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत म्हणटा सुमी. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाची बापाशी वसूंक जायना. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हणे, तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विस्वास दवरा, म्हजेरय विस्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलीं सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलों. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. तो तोमास म्हणालो, सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात, पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ पिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सम्या आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, पिलिपा इतलो काळ हांव तुज्या सांगात आसूनी हांव कोण म्हण तुका समजुना मो. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणूं येत. हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा हें तूं सदमानी नाय. हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां म्हजेच तकेच हांव उलयना. बापस म्हजे सवय रावन आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सदमाना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवनपणी सदमाना. सतत हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सतमानता तो हांव करता तीं कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताच्याकी वर्तीं कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो आनी भयणीनो, तशेंच माध्यम मुखांतर ऑनलायनीर मीस भेटयतल्या सर्व भक्तिकांनो, आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें, जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार तुमकां पयलींच सांगतो. देखून हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. जागो तयार करतां आनी आमी सगळीं बाबरतांत सतमानता. हांव मेल्या उपरांत एक जागो आसा, ताका सर्गीचें राज म्हणटात. आनी त्या राजांत एक जिवीत आसा, ताका सासणाचें जिवीत म्हणटात. जाणा आसा एक राज, ताका म्हणटात सर्गाराज. आनी ती हांव जियोंक आशेतां. हर एकलो मनीस संवसारान जियेल्लो त्या सर्गीच्या रासांत जियोंक आशेता. देखून आमी म्हणटा हांव जियेतेल्या ससनाक
थंय जियेतेले हांव हो आमचो भावार्थ आनी हें सत समजोंक जेजूस मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो हें सत देखून पळया बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या बुधवंतां हांव लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें कसल्यो लिपोवन दवरलेल्यो संगती सर्गीच्या राजाच्यो संगती लिपोवन दवरलेल्यो सर्गीच्या राजाच्यो संगती व्हड व्हड सायंटिस्टांक जावं व्हड व्हड पदवी आपणायलेल्यांक जावं ताणें शिकळोवंक नात गर्वान अंकारांक भरलेल्यांक ताणें शिकोवंक नात बगार ताणें दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक साद्या लोकांक पापाच्या लोकांक ताणें शिकयलें कोणाक मासली पाकतल्या मोगरांक बकरांक सरयतेल्या गोवळ्यांक कृशी करतल्या सगोळेगरांक आनी कोण पळय भागी अंतस्करणी दुर्बळी जावन सोमया लागीं आयल्यांत तांकां ह्या सर्गीच्या राजाची बरी खबर ताणें सोडून सांगली सर्गीचें राज अशें म्हूण येत नेराची ओपार जाळाची ओपार ओंप्याची ओपार कमिरेची ओपार भायर पडलेल्या नाण्याची ओपार भायर पडलेल्या बकऱ्याची शेळयेची ओपार सुकून गेल्ल्या शेळयेची ओपार ववेची पुताची ओपार असल्या ओपारी मुखांतर सर्गींचें रास कशें आसा कोणाक मेळटा तें ताणें आमकां शिकयलें म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो देखून तो म्हणटा बापाच्या घरा जायतीं कुणां आसात आनी कुणां आपणायचें जाल्यार हें सर्गींचें राज आपणायचें जाल्यार कितें करी जाय कितें करी जाय जेजू म्हणटा म्हाका तुमी सतमानी जाय म्हाका तुमी पातये जाय हांवें करता तीं कामां तुमी करी जाय कित्याक हांव आनी बाप एकच कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला देखून हांव करता तीं कामां म्हणी पळोवन तुमी सतमाना तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू थंय बाप आसा म्हणून दाखोवची तसलें कितें आसलें जेजू थंय जेजूक पळयतना जेजू म्हणटा तुमी म्हाका पळयला बापाकी तुमी पळयला तर बाप कसो आसा बाप म्हळ्यार कितें बाप म्हळ्यार कितें बाप म्हळ्यार कितें मोग खंडीत मोग पूण बाप म्हळ्यार कितें बरेंपण आसा एका मनशा थंय बरेंपण येता जिवीत येता एका मनशा थंय उजवाड फांगता जाल्यार तो मनीस बापाचो मनीस देवाचो मनीस देखून ताका बाप ताचे थंय जियेता आनी तो बापा थंय दियेता बाप ताचे थंय दियेता देखून बरेंपण जेजू म्हणटा जसो सर्गीचो बाप सर्व बरो पळया जसो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय सर्व बरीं बाप बरो देखून आमी बरीं जाय जसो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय सर्व बरीं तवळ बाप म्हजे थंय जियेता आनी हांव बापाचे जियेता असो परिणाम जावन कितें येता यथेश्ट बरेंपण जिवीत म्हजे तान उपजता देखून जेजू म्हणटा देखून असलें बरेंपण तुमी जोडिचें जाल्यार कितें करी जाय जेजू म्हणटा हांवूच वाट हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत कितें म्हणटा हांवूच वाट हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत हांवूच सत म्हळ्यार कितें सत म्हळ्यार कितें वॉट इज ट्रूथ सत्य पंडेंची ना सत्य कन्नडांत आमी ल्हानपणा शिकिल्ले न्ही दारांनी म्हणटाला सत्यवे नन्न ताई तंदे सत्यवे नन्न बंधु ಬಳಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸತ್ಯವೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ
सत्यवे नन्न बंधू बळगा. पळया, सत मुझे आवय बापय, सत मुझे कुटुंब, सत मुझे जिवेत. हे सत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मोगांत लिपून आसा. हे सत मोगांत आटापून आसा. देखून सताक रुजवात दिवचें काम आमचें जायचें. सताक साक्ष दिवचें काम, सताक साक्ष दिवचें काम. टू बी द विटनेस ऑफ ट्रूथ. ट्रूथ सत. देखून सत कितें म्हूण आमी समजूं जाय. सत कितें म्हणून आमी समजूं जाय. थोडे पटी फट गजाल वृता जावंक पुरो, फट फिर्याद थोडे पटीन तापोवंक पुरो, फट खबर पायस जावंक पुरो, फट खबर. पूण आमी सोदूंक जाय तातूंत सत कितें आसा. वॉट इज ट्रूथ. सत कितें आसा. देखून सताक जेजो म्हणटा, सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. सताक देखून असत आशिल्ले कडेन सत दाखोवन दिवचें म्हजें काम. म्हणून जेजून सांगिल्ल्या वेळार थंयसर पिलात आसलो. पिलातान जेजूक एक सवाल केलें, सत म्हळ्यार कितें. सत म्हळ्यार कितें. पिलात फटींच्या राशीर उबो रावलेलो मनीस. पिलात फटींच्या राशीर उबो रावलेलो मनीस. फटीच्या राशीर राजवटकी चलयतलो मनीस पिलात. कित्याक तो बरें जाण आसलो. हेरोद एक खोलो, हेरोद एक खोलो, एक खोटो, ए फॉक्स, कुतंत्री. तो सताचेर जियेना, फटींचेर जियेता म्हणून बरें जाण आसलो पिलात. पूण तें सत जाणा जावंक चलवलो. देखून तो विचारता, सत म्हळ्यार कितें. ताणें चिंतलें ह्या संवसारांत सतच ना. फटींक साक्ष दिल्यार मात्र, फटींक संगात दिल्यार मात्र तुजें केदल उरता, तुजी बसका उरता, तुजो सगळो अधिकार उरता. जर तर तूं फटींक साक्ष दिनाय, सताक साक्ष दिसी, फट दाखोवन दिसी जाल्यार तुजें केदल, तुजो अधिकार उरचो ना, तूं सगळो पडटलोय. हें पिलात बरें जाण आसलो. देखून ताणें आसोन शें विचारलें जेजूक, म्हळ्यार तूं सताक साक्ष दिवंक आयलाय, सताक रुजो दिवचें तुजें काम. सत म्हळ्यार कितें. तूं पडटलोय. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आजुनी कालांनी तशेंच घडटा न्ही गे. तशेंच घडटा भारतांत. कोण पळय सताक साक्ष दितात, कोण पळय सत उलयतात, ताचे विशांत फट फिर्याद घालून ताका भायर येनातले भितर विचार करून दवरतात. पळया आमच्या भारतांत कितें जाता न्ही गे. असत असो सरकार आसा, वॉश मिशिनाक घालून धुयजे म्हणून विरोध करतले मनीसच लास्ट त्यात वॉशिंग मिशीन वचून पडल्यात. त्यात वॉशिंग मिशीन वचून पडल्यात. कित्याक म्हळ्यार सत उलयल्यार आपणाकी गोमट्या बीग जाता बरें जाण आसले. देखून पळया थोड्या पाडतेचे परचे पोर सगळीं सांडून, सत सांडून, नीत सांडून, सगळे सांडून असतच्या पोंडांत पडल्यात. असतच्या पोंडांत पडल्यात. हें सगळें घडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमच्या दिसपडच्या जिवितांत सताक कितले साक्ष दिता. तुज्या विरोध या तुज्या बायले विरोध, तुज्या घोवा विरोध, तुज्या पुता विरोध, तुज्या इश्टा विरोध कांय तरी एक फिर्याद आयली जाल्यार तूं कितल्या मापान ती मानून घेताय. म्हजो म्हणल्या खातीर तांदूळ सतत ना म्हूण चिंताय. म्हजो म्हणल्या खातीर म्हाका आनी ताका संबंद आसा. म्हजो दादलो, म्हजी पतीण, म्हजो पूत, म्हजी धूव, म्हजो बापूय, म्हजो आवय, म्हजे भाव, म्हजे भयण असलो संबंद, म्हजो इश्ट, म्हजो मित्र असलो संबंद म्हाका आसा. आनी थंयसर फट आनी सत आसा. हांव खंयच्या संगात दितां. फटींक संगात दितां, सतां संगात दितां. एकलो भुरगो आसलो खंय. तो सदां घरा येतना एक वस्तू सोर नडतलो. सुरू आंबे सोर नडून सुरू केलें. मागीर एणें तेणें दवरलेल्यो वाणो सोर नडूंक सुरू केल्यो. मागीर एणें तेणें वचोन थोड्यांचे नारळ पोपळां सोडूंक सुरू केलीं. पुरो हाडून येतना आवय बारीक कुशीत जाताली. आवय ताका पटलून दोन केस दिताली. हां बरी वस्तू हाडली म्हूण.
मागीर ताणें व्हडलें व्हडलें सोरूंक सुरू केलें, स्कुटरां, बायकां सुरू केलें. मागीर ताणें थोड्यांचें भांगार सुरू केलें, कार्यामणी चोरूंक सुरू केली. आनी अशें सोरून थोड्यांचीं घरां सोरूंक सुरू केलीं. ताच्या उपरांत थोडे ATM सुरू केलें, सोरूंक भांगार थोडे फावटी वचून बँकच सोरलें ताणें. हर एक फावटी सोरतना आवय ताका पटलून धरून केस दिताली, व्हेरी गूड, शाबास पता म्हणून. आनी हाचें बँक सोरल्या उपरांत ताका कैद केलो आनी ताका फाशीची शिक्षा थारायली, फाशी शिक्षा थारायली. देखून फाशी दिवच्या आदले दिसा ताका विचारलें, तुज्या जिविताची निमाणी एक आशा कितें आसा? आनी तो म्हणटालो, म्हज्या आवयक म्हाका मेळचें, म्हज्या आवयक पटलून धरून केस दिवचे म्हणून. आनी अशें ताच्या आवयक आपयलें जैलाक आनी पुता लागीं मेळोंक लायलें. पुतान पटलून धरलें आनी आवयचें नाकत साबून ताणें खोडकेकन काडलें. आवयचें नाक सगळें नाक साबून खोडकेकन काडलें. आनी तो म्हणालो, हांव पयलीं सूख करतना म्हाका तुवें तिदविल्लें जाल्यार, सताक साक्ष दिल्ली जाल्यार हांव आज असले परिगते पावतो ना, असले संदिग्ध परिगते पावतो ना. म्हजें जिवीत वळवळ्यान मोरचें बरी जातें ना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमी फोटींग सांगात दिता. फोटींग सांगात आमी दिलो जाल्यार आमचें जिवीत वळवळ्यांचें, आमचें जिवीत काळोखाचें, अंधकाराचें, रडण्या रुदाराचें, आनी थंय जातलें रडण्यांनी दांत किरलोणी. दुसऱ्यान जेजो म्हणटा, देखून जेजो म्हणटा, हांव जावन आसा सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. परिणाम कसोय जावं दी, परिणाम मरण येवं दे, परिणाम कितेंय जावं दी, पण सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. सत लिपोवन उरचें ना. देखून जेजूक नालिसायेचें मरण, कश्टाचें मरण, वळवळ्याचें मरण फावो जालें, पूण जेजून सताक रुजवा दिवचें काम रावूंक ना. देखून तो सत. दुसरें जेजू म्हणटा वाट, हांव वाट, द वे. वाट आमी वाटेन जायते चलोवन आसा. न्ही वायट जायते वाटेन सरल्या हांव. अशीर वाटेन सरल्या हांव, गद्या मेरेन सरल्या हांव, गुड्या दोंगरार सरल्या हांव, फातरांनी सरल्या हांव, बोल्यांनी सरल्या हांव, कांठींनी सरल्या हांव. आमी वाटेन सुमकून गेल्या हांव. जर तर आमकां वाट कळीत आसा, आमकां कांय बेना. वाट कळीत ना, आमी घुस्पडता. खंयचें कितें म्हूण आमकां कळत ना. आधुनीक काळार वाट कळीत नासल्यार कांय टेन्शन ना. न्ही घाल म्हणटाय कितें आसा? गुगल मॅप आसा न्ही. तें एक सांगता, तूं रायट मार, लेफ्ट मार, सीदा वच, यू टर्न मार. न्ही चुकोन गेल्यार गुंडयता तुका. थोडे फावटी बरी वाट सांडून न्ही खंय खंय व्हरता. हांवें वेलंगांनी गेल्लो, वेलंगांनी गाडयेर बरी वाट सोडल्या, नाका जाली वाट धरल्या, वचून गेलो खंय वळाकत ते एंड. थोडे फावटी ती रॉंग सांगतात. कित्याक म्हळ्यार तेणे हायवे फुल्ल ब्लॉक आसा, जाम आसा म्हणून भितरल्यान दितात. पळया थोडे फावटी कळटा. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आदल्या काळार गुगल नासलें, गुगल मॅपी नासलें, सांगतलें कोडी नासली, मोबायली नासलें. देखून वाट सोदून येताले, वाट गुर्तू ना तरी विचारताले वाट. पूण आतां हायवेर गेल्यार न्ही मार्क आसात न्ही, मोडबिद्री पेंटे वचूंक अशें, पुत्तिगे वचूंक तशें, कारकुळो वचूंक अशें. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, वाट आमकां कळीत आसा जाल्यार बेना, आकांत ना. वेळ पावता, वेळ लेट पावता म्हणली कांयच गडबडी ना. देखून आमी समजूं जाय वाट आमी समजूं जाय. खंयची वाट? तूं खंयच्या वाटेर आसाय? तूं खंय वचों भायर सरलाय? देखून आमी हर एकल्यांनी चिंतूंक आसा, हांव खंय वचों भायर सरलां. बाळ्ळ्या अण्णूर वचून फाटीं येत, कोडयाळ वचून फाटीं येत, कारकुळ वचून फाटीं येत. ही वाट न्ही. पूण म्हज्या जिविताची वाट खंयची? म्हज्या जिविताची वाट सर्गीची. जर तर सर्गीची वाट हांव सुकलां, वेचीक पूत सुकले बरें, सावल सुकले बरें. जर तर सर्गीची वाट सुकोवन
हांव एमकांडाची वाट धरल्या आनी त्या कुशीन हांव दवत्ता आसा जाल्यार हांवें म्हजी वाट पळोवंक जाय खंय आसा हांव तें रावोंक जाय यू टर्न मारूंक जाय देखून देवाचें उतर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां गुगल मॅप देवाचें उतर आसा पळय तें गुगल मॅप देवाचें उतर सांगता तूं रॉंग वाटेर आसाय तूं असताच्या वाटेर आसाय अंधकाराच्या वाटेर आसाय काळोखाच्या वाटेर आसाय देखून तूं वाट चुकोवन गेलाय पाटिंगू यू टर्न मार पाटिंगो देखून जेजो म्हणटा कितें तुमची पातकी जिणी सांडा बरी खबर सतमारा पातकी जिणी सांडा बरी खबर सतमाना पातकी जिणी सांडा बरी खबर सतमाना म्हळ्यार यू टर्न मार आनी पाठी ये जेजो म्हणटा हांव येयलां पातक्यांक आपोवं भगवंतांक न्ही हांव येयलां पातक्यांक आपोवं फाटी येया यू टर्न मारा पळया वेचीक पुतान यू टर्न मारलें की ना गी मारलें की ना वेतीक पुतान यू टर्न मारलें फाटी आयलो तो सावलान मारलें की ना दमास्काच्या वाटेर सावलान यू टर्न मारलें फाटी आयलो जिवी सोडलें आगोस्तिनान यू टर्न मारलें की ना आगोस्तिनान यू टर्न मारलें फाटी आयलो आनी कोण फाटी आयले सगळींच्या वाटेक कुशीन सोमकले ते आजुनूय जिवीत आसात जिवंत आसात तांची कामां आमच्या मदें आजुनूय दिसून आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही जावन आसा वाट देखून आमी हर एकल्यांनी वाटेन सताच्या वाटेन समकोवचें सताच्या वाटेन चलचें हर प्रयत्न करीत जाय तिसरें जेजो म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत म्हळ्यार कितें जिवीत म्हळ्यार उजवाड हांव जावन आसा जिवीत जीव आनी जिवंतपण जेजो म्हणटा हांव जावन आसा जीव आनी जिवंतपण देखून जेजो म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो कितें दिता जिवीत दिता त्राण दिता बळ दिता हांव तो जिवीत असो उंडो म्हाका खाता तो केदेंकच बुकेवचो ना हांव जावन आसा जिविताची जर कितें करता उदक कितें करता जिवीत दिता सुशेग दिता बळ दिता आनी हें उदक जावन आसा जेजू हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो हांव जावन आसा जिविताची जर म्हाका पियेता तो सासनाकतान येवचो ना तसनाकतान येवचो ना हें जिवीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो लायफ इन क्रायस्ट वील गिव यू लायट इन दीस वर्ल्ड देखून जेजूचें जिवीत आमकां उजवाड दिता देखून जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड तुमी संवसाराचे उजवाड जाय तुमची बरीं कामां मनशां मुखार परजड जाय तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजड जाय बऱ्यापणाचो उजवाड बऱ्या कामाचो उजवाड मोगाचो उजवाड सेवेचो उजवाड बोगसाण्याचो उजवाड हो उजवाड मनशां मुखार परजड जाय तांणी तुमची बरीं कामां पळय जाय आनी सगळींच्या बापाक महिमा दी जाय देखून तसलो उजवाड दिवचो मनीस हांवें जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पयल्यान पयलें हांवें म्हजो उजवाड खंय पेटय जाय खंय पेटय जाय पूण न्ही जाप दिनान पळय इल्लें जाप दी व्हडल्यान पयलें म्हजो उजवाड हांवें घरा पेटय जाय म्हज्या घराक उजवाड जाय एक दादलो जावन एक घरचो येजमान जावन एक घरचो बापूय जावन एक घरचे येजमान जावन एक आवय जावन एक पतीन जावन म्हजो उजवाड पयलें म्हज्या घरा पेटय जाय घरा आसलेलो उजवाड बंतुनी पेटय जाय बंतुनी आसलेलो उजवाड सगळे समाजेन पेटय जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पास्काची वात पयलें उज्यान पेटयली ताज्या उपरांत तुमी सगळ्यांनी पेटयली ताज्या बरोबर सगळे इगर्जेन पेटली तशेंच आमचो उजवाड पेटोवंक जाय फकत उजवाड वातींत आसल्यार पावना उजवाड घरांत थंयसर आसल्यार पावना तो उजवाड सगळ्यांनी प्रकाश जाय कसलो उजवाड बऱ्यापणाचो उजवाड मोगाचो उजवाड सेवेचो उजवाड म्हळ्यार बऱ्या कामाचो उजवाड देखून जेजो म्हणटा अंधकारांत आसलेल्या लोकांक देवान उजवाड धाडलो बरेपण धाडलें पूण काळोखान जियेतेल्या लोकांन उजवाडा प्रास काळोखाचो मोग केलो आमी काळोखाचो मोग करूंक जायना आमी उजवाडाचीं भुरगीं देखून सांपेद्रुआच्या दुसऱ्या वाचपान बोवा परब्यान म्हणटा कितें म्हणटा तो म्हणटा तुमी विसून काडलेली परसा रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र देखून देवान आपलेंच दायज करून तुमकां आसलां उजवाडाचें दायज संतोशाचें दायज
जिविताचें जायज, सताचें दायज आनी सर्गींच्या वाटेचें दायज जावन आमकां विसलां आसता. त्याच सताच्या वाटेन सोमकूंक जिवीत जोडूंक उजवाडाची जावंक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रवया तर एका देवा त्या सुलाम सभावार तूं सारया सगळीं सांगाता सतमंतान देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सगळ्यान वितमेच्या रस्ताराक जेजू क्रिस्ताक तुझ्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावी गर्भे समोलो हांव गारमरियेंतान जल्मलो पांच बिला घाल ताका क्रोस्तुसली ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो स्वर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला तां तुवें मेल्ल्यान ती मत सभे करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकता पदकाचें मोक्षणें कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत. आमेन. आलतार भुरगे कोणी दोगां असल्यार वयर या कोणी आसा जाल्यार आलतार भुरगे हांगासर. मगळ भाव भयणीनो आमी उसारिल्ले सभावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा कितें आसात सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा दवरया आनी आमची सर्व मागणी भवार्थान सर्गींच्या बापा भेटोवन दिवया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजू संवसाराच्या उजवाडाक लागशिल्ल्यान वळखून क्रिस्ताचो उजवाड पेल्याक दिवच्या मिसावान तांकां उर्बेवन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचे आडलते चलोवच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी सतानितीच्या मोगाच्या आनी शांतीच्या वातावरणान उजवाडाची भुरगीं जावन जिवेंक प्रेरण दिवच्याक तांची मत उजवाडायत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र स्नाना वेळार आमकां मेळिल्लो उजवाड सदांच जळतो सांबाळूंक आनी आमच्या बऱ्या करण्या मुखान तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आमकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जिवितान विविध समस्यांनी रेवट घालून तशेंच मादक द्रव्य आनी हेर सामाजीक वायटाक बली जावन काळोख अनुभव करतेल्या सर्वांक प्रत्येक जावन भुरग्यांक सुटका लाभय तुजेर तांणी भरवसो दवर उजवाडाक कुशीन मेटा काडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजबावर हजर जाल्लेले आमी समेस्तांनी उजवाडान जियेवंक पेल्यांक वाट दाखोवन जे जळते दिवे जावंक तुजें प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे एकडी बोरदोळे दंपी आमच्या आसकासकी खर्चां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला जुगडास काडया तांचे बसोत मागया तकडे आमच्या भुरगस कुटुंबा खातीर भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर पिडेस्त भाव भयणी खातीर तशेंच सर्व दादल्या स्त्रियां खातीर मागया परगांत असलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागया ऑनलायन रिमिसाचें बलिदान बटयता त्या सर्व भक्तिकां खातीर आमी मागया तांकां सर्व कठीण दगीन आमी आसा बरो पावस धाडून पृथ्वी तण जावच्याक सर्व जिविया प्राणिया सुकण्या संवसांक तुका सणांक सुशेग मेळचे बसोत आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा तुज्या पुतान आमकां सततची वाट दाखयली त्या वाटेन समकोन जिवे जोडोंक उजवाडाची जावंक जायची कृपा आमकां सदांच फावो कर म्हूण मागता हांव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवे दादोवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. ससनाच्या आमच्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन ताच्या यज्ञाकपणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुजे विसलेले यज्ञीक परजेच्या हातांतले हे जेजूच्या मरणानी पुन्हा जिवंतपणाचें बलिदान कनवाड्यान मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व कडी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोन्ही तिसवांनी आमच्या फैर्यासो. पण ते करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकणी वर्त्यादा भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सा ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेद्वा आपूण करोयास खरी वेदी आनी बलिदान असो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी एकता जय. सर्गी तुका जय जय. आमी ती बिगली पवित्र घडी आमी संभ्रमता. मुंडारी वायन आसले जेजूचे मास आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी. हे घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता. पावसा खातीर आमकां हर एकल्याच्या बरेपणा खातीर आमी मागे. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या कुशेने कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत. पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवाडता सो गुठ परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन कोणावरी तुवें आमकां सोडलोय सुमिया.
संसाराच्या चढवणारा आमची चढवण कर. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि वच्ची विथ सोंड आणि सोडवणीची कालस तुका समर्पिता. तुझे मकार येऊन का तुझी सेवा करून कमका भोव केली देखून आम्ही तुका दिन वाचताव आणि जेजूचे कुड रग सेवतेल्या मा समेस्ता पवित्रत्म्यावरवी एकठाई कर म्हणून आम्ही नम्रताने मागता. सर्वेस पराख्य संसारात विस्तरलेली तुझ्या पवित्र सभेस उडास करी लिओ आमचं पापा पीटर पॉल आमचं गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगांत वाढय. पुनर्जीवनपणाचं बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव बहिणीची काकूळत करी तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मळबळोंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मर्या देवाच्या माया संगाती तिचं पती भाग्यवान जुजाय भाग्यवान धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरून ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीन सांगाता मागता आसतना जिविताची वाट सताची वाट उजवडाची वाट आमी समकोन चिवी जोडूंक देवा स्व आदार कृपा मागून समीन शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी श्रीकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमचे चुकले बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणे पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार. दयेकोणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त चेणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जे तेने राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो. उजवाड असो संख्ये जावन मग असो संख्ये जावन एकामेकांक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी. दिमी घालया पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमकां समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार आयिल्ली. इस वाट इस सत इस जिवीत सताच्या वाटेन समकोन चिवी जोडूंक आपोवणी दिता ती शेळयेचे छेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका सस्ताच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. जेजू हांव तुका काळजांत्या घेता संतोषान तुजे मास्र घसता. तुजे थंय जेजू आसो एक सता तुजेर सोम्या पाथेर हांव रावता. जेजू ये तू काळजान भिडार कया टाण्यान तुका घेवंक सदां हांव वाशेता. पद्ममोजो तुका
ठेवना तुवे बुडो मोडून दिलोय देया काया म्हणून तुकाच भेटयलोय अदम्याचे काळजान हुंड्या तू आयलोय खुशेन कुसार मोरूंक तयार जालोय जेजू ये तू काळजान भिडार कर या टाण्यान तुका घेवंक सदां हांव आशेतां अदमोसो तुका सदां नीत त्रेता तुका सेम तो आतां लालयता जेजू ये तू काळजान भिडार कर या टाण्यान तुका घेवंक सदां हांव आशेतां अदमोसो तुका सदां नीत त्रेता तुका सेम तो आतां लालयता प्रार्थूया. सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुजेशी पावूंक जेजू एकलो आमची वाट खोटेपणाच्या काळोखांत आमी सलना सांगूंक तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सत आनी ह्या संवसारांत हांव एकलोच तो आमचें खरें जिवीत तर खंयच्याच बळाक वा बुलवण्याक लागून ही आमची एकच वाट आमी सोडून केदींच निर्मी नाका. घुसपड गोंधळान ओमतल्या शिकवण्या मदें ही आमचें एकच कडपा सारकें तिरसत घट दवरूंक आमकां कृपा दी आनी आमचें सगळें वर्णी आमोलेक धीरवें राखून आमचें जिवंत जेजूक आमचे भितर सांबाळून आतां आनी सासनाक नवी जिवी आसूंक आमकां फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हाका बाब भयणीनो भक्तीन तुमी विसान वाटिल्ली जाल्ली आसा तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा आनी शाबासकी पडयता. ऑनलायनीर इमिसाचें बलिदान पडयल्यार समेस्त उपकार भोवता तुमचे खातीर आमी मागता आमचे खातीर म्हाका आमी विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवंकूच तयार जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या शिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमन तुका भरवोश आमच्या माय मोयण्याचे दुलो प्राणी चरणां तुज्या लागता माये लाबाशे कर आमकां तेणे अदमोराचे पापा विणे परतून आमी पडनाशे आमच्या सारकी जियेशे मंड्यो कुमटून उडय सरीची वाट आमकां सोडय भेटय माये जळत्या उछान काळजान काळी तुज्या मोगान भेटय माये जळत्या उछान काळजान काळी तुज्या मोगान माय मोयण्याची दुलो प्राणी चेरना तुज्या लागता माई मोगाळ पुता सोवे अंगार मोरी
आशीर्वाद दिव आमकां नमान वडोक जेजू रोजारी साहेबिनी सगळी सांगाता मगेन क्रिस्ताचे कृपेन आमचे देवा आमच्या हस्पनांतले बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मुखाच्यान तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा तावन बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा तावन ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजामनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयतां. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पकडी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी